टिळक मैदानाचे कॉम्प्लेक्साची गळती लागल्या। कॉम्प्लेक्सातल्या दुकानांनी गळटा वयर स्लॅबातल्यान खंय लिकेज जाता। 15 वर्सां फाटी 4 पैसे जोडटले म्हणून शॉपाक घेतिल्ली खरी, मात आता फायदो सोडा लुकसाणूच मायज म्हणून शॉपवाले बोवाळ मारतात। सरकाराक कंप्लेनी करून जाल्यो कोणूच खंय जागमाग करिनात। बाबा आम्ही शॉप घेयल्ले आमच्या पोटा लागून कितेंय खोदतली म्हणून, पूण जेन्ना सावन शॉपां घाले आनी हें हा कितें आमकां डिवायडर हा म्हणून आमी जायते कंप्लेन दिले की लिकेज जाता म्हणून। तो लिकेजी लागून ते काय येवन चोयताय आनी वयताय। मागीर आमी आमचो एपार पिड्यार जावपा लागलो पळय। आमी गायिल्लो आमी एपार आमचो पिड्यार जालो। मागीर आमी कंप्लेन दिली, आमी दाखयली तांकां स्पोर्ट्स अथॉरिटीक आनी जायते कडेन आमी हें जाली, कालुसा सांगलें, सगळें केलें। मागीर तेणी आमकां सांगलें की तुमी वचोन तें हें कराय म्हणून, मेंटेनन्स कराय भितरल्यान, आमच्या भायल्यान कांय जायना म्हणून सांगलें। मागीर तेणी मागीर ते हें गायलें, फ्लड लायट्स गायले, तेजेर सगळे ते हें जालें, क्रॅक्स येयले, तितून आमकां जायतो मार बसलो। मागीर तेणी सीट्स गायले थंय वयर, हाचो हिंगा दिसती पडटा कितले हें आहाय ते क्रॅक्स आहाय ते, तितून आमकां जायते डॅमेज जावपले वयर आनी सुबेज जाली। मागीर आमचें तें मागीर आमी जायते लेटर्स बरयले बाबा, पूण कोण येयना, कोण कांय करना। कालुसाक पासून सांगलें, कालुसून हें धाडलो मनीस ना म्हणना हांव, धाडलो पूण कांय जावंक ना आनी म्हाका कडेन कांय जायना म्हणून तेणें मारतली। बाबा कितेंय म्हणटाय आमी स्पोर्ट्स हेका गव्हर्मेंटाक की कितेंय कोराय म्हणून, आनी जेन्ना सावन हें बांदलां तेन्ना सावन हिंगा मेंटेनन्स कांय ना ह्या वतान। हें शॉप हांवें म्हाका कडेन दोनदां आसलो, फिशींग बोट आसलोली आनी बोटी तें सांबाळून हिंगा दवरपाक हांवें घेयलोलें। हांवें अशें म्हाजें ओन हेका लागून घेयलोलें, पूण कितें जालें मोदें मागीर बोट बुडली आनी हांव हँडिकॅप जालो। आतां हांव हिंगा घेवन कितें बसतलो म्हणल्यार म्हाका कांयच कोणना, आनी भाड्यान दितलो म्हणल्यार लोक भाड्यान येता पूण सोडून वयता पावस जोड उपरांत। कित्याक पावसा लिकेज तेगेलें चड जाता आनी तेगे सामान पिड्ड्यार जाता। हें उदक लिकेज खंयच्यान जाता, कितें हें उदक एक्चुअली म्हणल्यार जॉयंटांतल्यान चड जाता आनी हें मोदें पळय ते लायटी हांबे घायल्याय गव्हर्मेंटान, ते म्हणजे त्या टायमार ते धाडायताले वयर, त्या टायमाचेर सगळें आख्खें मोदें लेगीत लिकेज जावपा लागलां। वयसान लिकेज जाता ते आमचे सगळे जॉयंटाचे वयल्यान सगळें लिकेज जाता आनी आमचे फायर एक्सटिंग्विशर सगळें माल आहा तो पिड्यार जाता। ते आमी कितले बडे वर्सां सांगलें फक्त ते कराय म्हूण, त्या चोयताय वयताय कोताय म्हूण, आतां करपाक कांय हें केलें ना अजून। ह्या वर्सा करता, फुडल्या वर्सा करता कांय खबर ना। जशें आमचे माल आतलो पिड्यार जालो आहा, तर आमी कितें करपाचें, आमकां लुकसाण जाता। तें आमी ताका सांगलां लुकसाण जाता म्हणून, कांय एक्शन घेयनाय, कांय घेयनाय। प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां हें पळय आतां सगळें फूल लिकेज जाता। आमी एवरीडे म्हाका दिसता एटलीस्ट अरावंड 2 बकेट्स आमी भायर घालतात उदकाच्यो धरून। आनी सगळ्यो वस्तू आमच्यो पळय आसा मॉइश्चरान आख्ख्यो फूल कंप्युटर्स जावं फोटोज सगळे डिस्ट्रॉय जातात। घेऊया एक ब्रेक।